सांगे वाठारांतल्या नेत्रावळी आणि हेर गांवच्या शेतकार भावांमदीं रानटी जनावरां तांच्या पिकावळीची नाशाडी करता तेन्ना हाचेर कितें उपाय केल्यात तशेंच तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाची कितें तरतूद केल्या असो प्रश्न सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर हांणी केला. आरडीएक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. Due to damage to the crop such as paddy and other agricultural produce by the wild animals such as bison, wild boar, monkey, peacocks, what steps has been taken by the government will take to protect agricultural crops and provide immediate compensation to the affected farmers. हे वायल्ड एनिमल जे आसात ते येवन नासधूस करता खरी गजाल. पूण तेजे खातीर म्हजी डिपार्टमेंट म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी फेन्सिंग करून वेगवेगळे भाशेन फेन्सिंग करून तांकां येवपाक जायना हे प्रिकॉशन काही प्रमाणात घेतला. पूण तरी देखून हे वायल्ड एनिमल येतातच आनी शेताची लुकसाण करता हें खरें. पूण हे आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते तांकां जे लुकसाण जाल्ली ती लुकसाणाची भरपाय दिता आनी काही प्रमाणात प्रोटेक्ट करता की ते येवची न्हू म्हणून. बाकी जे आसा ते वायल्ड एनिमल म्हळ्यार फॉरेस्टाचो इशू ते म्हणजे तेजेर फुडें सीएम सांगू शकतात. पूण आमी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येतात तांकां येवपाक जायना हे प्रिकॉशन घेतले आसा आनी ज्यांकां आयज शेतकऱ्यांक लॉस जाल्ले आसा तेजे आमी केअर घेतला आनी तांकां कॉम्पन्सेट केला. सध्या ॲट प्रेझेंट ह्या वर्साक भरपूर लॉस जाल्ले कडेन आसा. ताजेर कितें करतले? सध्या आतां म्हणजे गेल्ले 3 म्हयने पयलीं जी रोप लायिल्ले कडेन आसा टोटल शेत लोकांनी काबार केल्ले कडेन आसा आनी स्पेशली बायसन येवन मग गवेरेड येवन सगळें काबार केल्ले कडेन आसा. ताजेर कितें करतले? कित्याक तांकां नुकसाण भरपाय दिवप ही खूब गरजेचें आसा आनी जी तुमी दिता ताचे पेक्षा मायज येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. रिप्लाय भितर हांवें एनेक्चर 4 भितर दिल्ले आसा. ह्या वर्साक जे लॉस जाला ते एनेक्चर 4 प्रोसेस चालू आसा.